नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फर्मागुडये वयली इंजिनियरिंग कॉलेज गोवा युनिव्हर्सिटीच्या आवारात हाडून आयआयटीक जागो मेकळो करपाचो प्लॅन म्हणटा आमदार सुदीन। जीईसी कॉम्प्लेक्साक टेक्निकल युनिव्हर्सिटी करात म्हण मागणी। देशात कोरोनाची दुसरी ल्हार सामकीच खर। देश पावलो 7 महिने फाटी। सप्टेंबरातली परिस्थिती 89,000 वयर नवे दुयेंती 714 बळी। जीएमसी 2 जाण गेले। शिगमो रद्द, होळी रद्द, 40 जणांची विधानसभा अधिवेशनही रद्द। या गोंधळात आमदार दयानंद सोपटेन हजारांनी लोकांक मुख्यमंत्र्याक घेवन मनयलो जन्मदीस। कोविड एसओपीचे 3 तेरा। गोय पुलिसेचे प्रमोशन चुकीच्या पद्धतीन काँग्रेसीचो दावो। गिरीश म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण पीआयचे डीवायएसपी म्हण प्रमोशन करपाचो अधिकार पुलीस एस्टॅब्लिशमेंटाक। आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिटी उरली कडेक। खात्यांतल्यान भरती पुलिसांच्या फॉर्माक 200 रुपया, कंप्युटर बेस्ड एक्झामीक 1000 रुपया। सरकारी तिजोरी भरपाची व्यवस्था। फर्मागुडयेवेली इंजिनियरिंग कॉलेज ताळगांवा गोवा युनिव्हर्सिटीच्या आवारात हाडून फर्मागुडयेवेली पुराय जमीन आयआयटीक दिवपाचो प्लान चल्ला म्हण मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकारान विशय काढला। आयआयटीतले कांय संचालक युनिव्हर्सिटीच्या अधिकाऱ्यांक मेळून हे काम करपाक सोदतात म्हण सुदीनाचो आरोप। नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण जीईसीच्या कॉम्प्लेक्साक गोवा टेक्निकल युनिव्हर्सिटी करपाची सुदीनाची मागणी। गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज कॅम्पस हो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडिल्लो फर्मागुडयेर कॅम्पस आणि तो जर कोणी कितेंय करता आसत हे जे आज इंजिनियर त्यातल्यान तयार जाल्या तांणी मुखार सरपाची आवश्यकता आसा। कारण ह्या इंजिनियरिंग कॉलेजांत गोंयचे बरे बरे इंजिनियर तयार जाले आणि जर येता कदाचित आयआयटी लागून हो कॅम्पस जर कोणी काडटा आसत जाल्यार तें बरोबर न्हय। एज्युकेशन पॉलिसी त्यांनी अप्रूव केल्या तातूंत अशें म्हटलां की आमची जी युनिव्हर्सिटी आसा ताका ही संलग्न कॉलेजीस आसा म्हणजे ऑल जी आमची इंजिनियरिंग कॉलेज आसूं डिप्लोमा कॉलेज आसूं ही सगळीं त्या युनिव्हर्सिटीक संलग्न आसा। आणि तांणी अशें म्हटलां की टेक्निकल युनिव्हर्सिटी गोंयांत करात म्हणजे हे सगळो प्रश्न सुट्टलो। सो म्हजो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा पयलीं हांगा गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजी कॅम्पसांत गोवा टेक्निकल युनिव्हर्सिटी घोशीत करची इमिजिएट म्हणजे कोण हात लावचो ना। गोवा इंजिनियरिंग कॅम्पसांत आज ताका लागून कितलेशे लोकांचें पोट भरता, कितलेशे लोक हांगा पोटा लागिल्ले आसा आनी अशें आसतना हें कॉलेज काडून जर ते बांबोळे व्हरता जाल्यार तें बरोबर न्हय। एश्युरन्स दिला इन द हावस मुख्यमंत्र्यान की आमी हे जावपाक दिवचे ना। आमची कमिटी आमी फॉर्म करतले आणि हांवें ताका सुतोवाच दिला की आयआयटीचे काही डायरेक्टर्स गोंयांत येवन युनिव्हर्सिटीच्या लोकांक मेळटा आणि भायले भायले हे करपाक पळयता आणि आमचे काही एज्युकेशन सेक्रेटरी आणि एक सेक्रेटरी तातूंत इनवॉल्व आसा आणि हें तूं पळय। हें हांव स्पश्ट विधानसभेत उलयलां। म्हाका दिसना मुख्यमंत्री कानार हात दवरून हें काम करतलो। मुख्यमंत्र्याक हांव शिटकावणी दितां की ताणें हातूंत लक्ष घालचें। गोयचो शिक्षण तज्ञ प्रभाकर तिमलो हाणें जीईसी फर्मागुडयेवेल्यान ताळगांवां शिफ्ट करपाचो प्लान चल्ला म्हूण फेसबुकाचेर पोस्ट घालून जाहीर केल्ले। मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकरान 24 मार्चाक विधानसभेतूय हो विशय काडिल्लो। पयर एक मिटींग जाली तुमची सेक्रेटरी लेवलाक आणि तांणी कितें कितें ठरयलां ताचेरूय लक्ष घे। हांव सांगता जाय जाल्यार पर्सनली हांगा उलयना सभागृहांत नाका आशिल्ल्यो गोश्टी हांव सभागृहांत उलयना कारण ते तुमचे कडेन पावना। पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तातूंत आयआयटीचो एक डायरेक्टर आशिल्लो आनी ताज्या मनांत कल्पना वेगळ्यो वेगळ्यो आसा सगळें ग्रॅप करपाचें। त्या खातीर आमी लक्ष दवरपाचें ना जाल्यार म्हादय सारकी आमची परिस्थिती जातली। आमच्या हातांतल्यान सगळें वतलें। एज्युकेशन टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आसा पळय ती सगळीं वतली। सुत्रा कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण आयआयटीक जमीन सोदपाक नेमिल्ली समिती आयआयटी शहरी भागात आसपाक जाय अशा मताची। आयआयटीची जमीन सोदपाक नेमिल्ल्या समितीच्यो कांय बसकाय जाल्यो। आयआयटी गांवांनी रानाक तेंकून आसची न्हय अशें कांय सदस्यांचें मत। आयआयटी शहराच्या लागीं आसपाक जायना अशेंय कांय जाणांक दिसता। आयआयटीच्या स्टाफाच्यो फामिली आयआयटी लागसर रावतल्यो। स्टाफाच्या भुरग्यांक आनी फामिलीक स्कूल आनी हेर सवलती उपलब्ध आसपाक जाय।
समितीची मतां आनी सुदीन आनी तिमले काडटा तो विशय पळयल्यार फार्मागुडी वयल्यान GECच्या जमनीचेर IITचो डोळो आसा म्हणपाचो अदमास येता. सुदिनान पयलींच मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दिवन दवरल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर विवेक प्रभू. देशात कोरोनाची दुसरी ल्हार सामकीच खर जायत चल्ल्या. फाटल्या 24 वरांत 89,000 वयर नवे दुयेंती सापडल्यात, जाल्यार 714 जाण कोरोनाचे बळी थारल्यात. गोंयांत GMCत 2 जाण गेले. 219 नवे दुयेंती सापडले. दिसान दीस परिस्थिती हाताभायर वचूंक लागल्या. सप्टेंबरात कोरोनाचे दुयेंती मेळटाले तशे मेळपाक लागल्यात. वाशिना आयल्यांत, मात देश दुसऱ्या ल्हारेंत 7 म्हयने फाटीं पावलो. शिगमो रद्द, होळी रद्द, 40 जाणांची विधानसभा अधिवेशन रद्द. गोंयांत केशी पावत आयल्यो 2000चेर. मात आमदार दयानंद सोपटेन शुक्रारा हजारांनी लोकांक घेवन स्वताचो वाडदीस मनयलो. गर्देत कोणाच्या तोंडार मास्कय दिसले ना. सोशल डिस्टन्सिंगाचो तर प्रश्नच ना. अजाप म्हळ्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर ज्येष्ठ फुडारी ताचो सत्कार करूंक मांद्र्या पावले. 144 कलमाचे 3 तेरा. म्हजी एक विनंती आसा की जशे सरकारान म्हत्वाचे कार्यक्रम रद्द केल्ले आसा, अधिवेशन रद्द केल्लें आसा, 144 कलम लागू करून जमावबंदी केल्ली आसा, हालीं जावपी आमचो शिगमो आनी होळी हो कार्यक्रम सरकारी पातळीचेर सेलिब्रेशन करपाचो सुद्दां रद्द केल्लो आसा. आनी अशे तरेन एक कंट्रोल करपाचो कोविडाचो एक प्रयत्न चालू आसा. आनी अशा वेळार आमदारान आपलो वाडदिवस मोठ्या संख्येन लोकांक जमोवन मोठ्या दबाज्यान साजरो करप हे कितपत योग्य आसा. आज खंय तरी ह्यो नोकऱ्यो भायर सरल्यात, मोठ्या संख्येच्यो नोकऱ्यो भायर सरल्यात, ताचे खातीर आशेन लोक आसा. आनी आपूण जर ह्या वाडदिवसाक ना गेलो जाल्यार आमदार आपल्याचेर रागार जातलो. आपल्याचेर रागार जाल्ल्यान आपणाक खंय तरी ही नोकरी आपल्या भुरग्यांक ना मेळत ह्या शंकेन मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित जावंक शकता. आनी तांकां अशे तरेन तूं संकटान घालता. आनी ही जमावबंदी आसतना सुद्दां डेप्युटी कलेक्टर अशा कार्यक्रमांक कशें परमिशन दिवंक शकता. आनी सगळ्यात व्हडली गजाल म्हटल्यार कालचे जे सेलिब्रेशन जाल्ले तेतून हजारांनी लोकांक तेंच्यांनी आपयले. स्पेशली तेंच्यांनी बायलांक, जे पॉलिटिशियन्स आयज पर्यंत जे बायलांक यूज करीत आसात तांकां फक्त मिटिंगेक हाडून बसवप, तेंचे एम्पावरमेंट करप ना आनी तांकां गुलामगिरीन दवरप. हे काल परतून जालें. आनी ते जे बर्थडे सेलिब्रेशन जे सत्कार बित्कार कितें केले ते सत्काराक CM आसलो, सदानंद शेट तानावडे आसलो. सो रुल्स फक्त गोंयकारांक लागता, गोंयकारांच्या शिगम्यांक लागता. आनी ताका लागून ते फ्लायींग स्क्वॉड दवरता. होळी खंय सेलिब्रेट जाता ना ताका लागून फ्लायींग स्क्वॉडाचे नंबर्स आउट जाता. पूण हे पॉलिटिशियन आपणाक जाय ते करतात, जाय तशी मस्ती करतात, जाय तशे मिटिंग्स करतात, जाय तशें सेलिब्रेशन करता आनी तेचेर कसलोच कोणाचोच कंट्रोल ना. आमी त्याच्या वाडदिवसाच्या विरुद्ध ना. तेणी वाडदिवस अवश्य करचो. तेका बरें आरोग्य गावचे, तेका आयुष्य लाभचे. हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा तेका. पण ज्या तरेन दयानंद सोपटे जो मांद्रेचो आमदार आसा, ज्या तरेन तेंच्यांनी तो बर्थडे सेलिब्रेट केलो, आमकां त्या सेलिब्रेशनाचेर आक्षेप आसा. एके वाटेन तुमी ऑर्डरी काडटात. साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा हांगा तुमी सेक्शन 144 लायतात. सगळे निर्बंध घालतात. लोकांक दाखोवन दितात की सरकार हे शिस्त, अनुशासन आनी बरे रितीन सगळो वावर करूंक शकता. लोकांची जतनाय, लोकांचे हेल्थ कोविडा पासून, ह्या कोरोना दुयेंसा पासून वाटावपाक आमी कटिबद्ध आसा अशें दाखोवपाचो ते प्रयत्न करता. पूण दुसरे वाटेन मुखेलमंत्री, गोंयचो मुखेलमंत्री जो राखणदार आसा, गोंयचो जो जबाबदार आसा, तो स्वता मुखेलमंत्री आपणाच्या आमदारा बरोबर, आपणाच्या मंत्र्या बरोबर, आपणाच्या कार्यकर्त्या बरोबर मेळोन एका माचयेर बसोन मास्क घालिनासतना, कसल्याच नियमांचे पालन करिनासतना त्या गर्देक ते स्वता वयतात, गर्देक इन्वायट करतात आनी सगळ्या SOPs जे आसा तेची पायामल्ली करून उडयतात. गोय पुलिशेच्या प्रमोशनाचेर काँग्रेसीन प्रश्न उक्तायला. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण PIचे DYSP म्हण प्रमोशन करपाचो अधिकार DGPच्या मुखेलपणा खाला आशिल्ले पुलीस एस्टॅब्लिशमेंटाक आसता. मात सरकार ते करता म्हण काँग्रेसीचो आर्ग्युमेंट.
ह्या विशयाचेर काँग्रेस हायकोर्टात वचपाचे आसा. नव्या लोकायुक्तान अभ्यास करून पद घेवचे, पगार खावंक ट्युरिस्ट म्हण रावचे न्ही म्हण गिरीश उलयलो. As per Supreme Court order, there should be a committee under the DGP. I think government should look into it. आणि सरकारान जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स जे आसा त्या प्रमाणे DGPक खबर आसता ती एक्चुअली हिंगा पुलीस फोर्स कसो हें करता आनी तें न्यूट्रल हेचे पर्यंत जातलें ऑन द बेजीस ऑफ मेरिट्स rather than political interference or influence. This government, I'm sure, is trying to politicize police department, and that is why we had demanded there should be a police act for Goa, and there should be police manual. It's surprising that government is discouraging this just to keep police under their control so that they can protect the criminals and they can destroy their political opponents. कारपाना आता अशें दिसता की जस्टीस अंबादास जोशी हो सारको गरजेक गेलो काय म्हणून हो सामको बेकार आसा आनीक ताका जोडपाचें साधन ना आनी तो बेश्टोच एक बावलो कसो बसतलो पपेट कसो बसतलो कायद्याक दात ना कायद्याक खंय खास ना आनी फक्त आमचो पगार खातलो आनी ह्या भ्रष्टाचारी सरकाराक सर्टिफिकेट इश्यू करीत रावतलो. सो अशें जर येता जाल्यार असलो न्यायाधीश आमकां गोंयांत नाका. सो आमी मागतात जस्टीस अंबादास जोशी कडेन की पयलीं पद घेवचे पयलीं तूं लोकायुक्ताचो अभ्यास कर. जेन्ना तूं कन्विन्स जातलो की आपूण ह्या लोकायुक्त एक्टा प्रमाणे न्याय दितलो, आपूण बेश्टो पगार खावपाक येवपाना, आपूण मौज मजा करपाक गोंयांत येना, आपूण गोंयांत लोकायुक्ता म्हणून गोंयच्या जनतेक न्याय दिवपाक येता, तेन्नाच तें पद तुवें स्विकारपाचें. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. पाच पालिकांच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारांचे अर्ज भरप नेटान सुरू आसा. उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 7 जाणांनी अर्ज भरल्यात जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 51 जाणांचे अर्ज आयल्यात. शेनवारा म्हापशा पालिके खातीर 2 अर्ज आयले, पयलींचे 5 जाल्यार मडगांवां 6, मुरगांवां 10, केप्यां 4 मेळून 20 नवे अर्ज आयले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या 5 पालिकां खातीर आतां मेरेन 58 अर्ज आयल्यात. नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन कमिटी वतीन करपाचे क्रांतिकारी पावल गोंय सरकारान घेतिल्ले, मात सद्याक त्या कमिटी कडेक दवरून हजारांनी पोस्ट खात्या वतीन भरपाचेर भर. कायद्यांत दुरुस्ती करून हे चल्ला आनी आज मेरेन कमिटींतल्यान एक्कय नेमणूक जाल्ली ना. पुलिशेंत 1097 पोस्ट, एका फॉर्माक 200 रुपया, 5000 अर्ज गेले जाल्यार पसून 10 लाखांची सरकाराक जोड. कॉम्प्युटर बेज एक्झामीक एकल्याक 1000 रुपया दिवचे पडटात. गोंय सरकारान मार नेटान खात्या वतीन भरती करच्या जाग्यार खासा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी काडून मेरिटाचेर भरती करपाचे पावल उबारिल्ले, मात ह्या सिलेक्शन कमिटीन आज मेरेन एकूय भरती करूंक ना. हे कमिटीचे नाव फक्त गाजले, आता पोस्ट काडल्यात ते मात त्या खात्या वतीन भरपाचे. सरकारान आपल्या जोडीची बऱ्यापैकी व्यवस्था केल्या म्हूण अर्ज व्हरतलेच ऑफ कॅमेरा उलयतात. प्रुडंटान ह्या जोडीचो बारीकसो हिशोब लावपाचो यत्न केलो. पुलीस खात्यान 1097 वेकन्सी काढल्यात. एका अर्जा खातीर उमेदवारांक 200 रुपया बॉल्सांतल्यान भायर काडचे पडटात. 1097 पोस्टांचे 200 रुपया प्रमाण 2,19,400 रुपया जातात. मात आदलो इतिहास पळयल्यार 1000 पोस्टा खातीर कमीत कमी 5000 तरी अर्ज येतले हातून दुबाव ना. 5000 अर्ज धरले जाल्यार 10 लाखांची वेवस्था. आता पळोवया सरकारान काडिल्ली कंप्युटर बेस्ड एग्जाम. अर्ज खंय ऑनलायन भरप.
मात थंय ऑनलायन अर्ज आसूनय दर एकल्याक 1,000 रुपया फारीक करचे पडटात. हे 22 पोस्ट 22 उमेदवारांचे 22,000. मात एका पोस्टाक कितले हजार अर्ज येतले ताचो नेम ना. गोवा युनिव्हर्सिटीन 62 पोस्ट काढल्यात. एका फॉर्माक 200 रुपया रेट चलता. सरकारी नोकर भरतीच्या निमतान सरकारी तिजोरेची भर चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. कोलशे निरंकालचो हेमंत सामंत रेड ढाका हे तांबडे केळीचे पीक काडटा. केरळची केळी म्हणूनय ही केळी खंय फामाद. गोंयच्या मार्केटात केळीचे हे जातीकय बरो डिमांड येतलो म्हण ताका विश्वास. रुचीक गोड अशी ही केळी केळम्या पिकावळी खातीर तयार जावंक वर्सभर तरी वता. ताणें खंय 2 वर्सां फाटीं केळमे लावपाक सुरवात केल्ली. ते रेड ढाका हे तेचें नांव, पण ती केरळची केळी म्हणून हांगा फेमस. आनी खावपाक ही आमची खावपाक वेवस्थीत मॅच्युरिटी जाले नंतर म्हणजे वेवस्थीत जून जाले नंतर ही काडून पिकोवपाची आनी बरे पैकी गोडसाण आसा ताका. वेगळी वरायटी म्हणून आज आमी ती वरायटी फुडें व्हरपाच्यो आसात आनी व्हेल्ली आसात. एक वेगळी वरायटी म्हणून डिमांड येवपाक शकता. आनी एक म्हाजे हिसपान आमी जे आतां केळी जे मके दिल्ले आसात त्या प्रमाणे एक 4-5 वर्सां भितर तांबडी केळी ही बाजारांत दिश्टी पडपाक लागतली. कितले म्हयन्यांनी लागता एक घड सादारणतः? एक घड जवळ जवळ केळ ही मोठी जावपाक मिनिमम 1 वर्स हें वेतात. आतां कितें जालां, आतां केळ्याच्या मार्केटान आतां भायल्या राज्यांतल्यान केळी भरपूर येवपाक लागल्यात. आमी आतां मोस्टली सावरबणी केळ आनी वेलची केळ हाचेर आमी चड भर दिल्लो आसा सामको. आनी ही एक नवीन जात म्हणून आमी हेची लागवड केल्ली आसा. कोलवारच्या कांय तरणाट्यांनी शिगम्याच्या नांवान कदंबा बस फोडून कंडक्टराक बोडोवन कोलवारचें नांव घाणायलें. रस्त्यार कदंबा आडावन ड्रायव्हरा कडेन पयशे मागले. तो पयशे दिनासतना फुडें सरपाक लागलो तसो तरणाट्यांनी बस आडायली. हारसो फोडलो आनी कंडक्टराक बोडोवन ड्रायव्हराचेर रंग मारलो. बसींतल्या पॅसेंजराकूय सोडूंक ना. कोलवारच्या ह्या तरणाट्या आड कदंबाच्या ड्रायव्हरान म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्या. आडायल्या न्हू, पयशे ना आमी दिवंक, आमकां पयशे दिवंक एलावड ना न्हू, पयशे दिवंक एलावड ना जालें. तेका हांवें तिकली लाय तेणी डायरेक्ट काडलो तो कलर मारला हांगा. ते हें केलें म्हणून हांवें झपकर एक उतार उलयलें तेका. अतें केलें तर तूं सारकें केलें रे म्हटलां जाल्यार तेणी घे दादागिरी. थिंगासर केली ती केली, हांगा येयली आनी परत दादागिरी केली, ग्लास बी फोडला. कंडक्टराकूय मारला तेणी, भितर जाणां कंडक्टर मारला, पॅसेंजराचेर पडले ते. हें कितें नाकाल्लें अशें करप न्हू तेंच्यांनी. प्रत्येक गांवांत शिगमो आसता पण अशें नसता ते. हे तेंच्यांनी अशें केलां. एमपीटी आतां हळूहळू प्रदूषण नाशिल्लो कार्गो हाताळपाक लागल्या. गोंयकाराक खंय खोशयेची गजाल. कमीत कमी वेळांत चडांत चड स्टील हाताळपाचो विक्रम एमपीटीन नोंद केलो. वेलसांवचे शेतकार पडीक शेतजमीन पिकावळी खाला हाडूंक फुडें सरिल्ल्यान कुठ्ठाळचो झेडपी खोशी. मडगांवां घोगळ हावसिंग बोर्डांतले लोक फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन उदका खातीर पातेशीर. गोंयभरचो एक खबरो. We are working as an stevedores from last so many years, and we are handling cargo of JSW Steel. We had done a record in this vessel, MV Medi Perth, and in a single day we have loaded 20,120 tons, which is a record in all major ports as well as in Asia. Very thankful for MPT. And for the workers, CHLD and port workers. कि आपको खुशी होगी कि ये मतलब क्लीन कार्गो है, डस्ट वाला कोयला वगैरह से हट के पोर्ट अपना प्रयास कर रहा है डाइवर्सिफाई करने का. उसी सिलसिले में ये स्टील का एक्सपोर्ट है और ये मेडी पर्थ नामक जहाज़ पे बर्थ नंबर 11 पे आज एक दिन में 20,400 से ज़्यादा. तो दिस इज़ आई थिंक डेफिनेटली अ नेशनल रिकॉर्ड. बट अगर शिप्स गियर को ले लें, शिप के ऊपर लगी हुई क्रेन को ले लें, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में पक्का ही रिकॉर्ड है और मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है. तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और गोवा के लोगों को भी कि ये हम लोग अब क्लीन कार्गो की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. हांव चड आनी चड शाबासकी दिवपाक सोदतां, कित्याक जायतीं वर्सां जालीं आमचे जे वेलसांव थोडे जे शेतकार भाव भयणां येवन सांगूंक लागलीं आपूण शेत रोवपाक सोदता म्हणून.
म्हाका एकदम उमेद भोगली कित्याक ती इतली वर्सां शेतां पाड आसली जी शेतां रोवंक ना ती रोवपाक सोदता म्हणून नेक्स्ट विकाक म्हटल्यार म्हाका दिसता आमचे जो ट्रॅक्टर जो गव्हर्मेंटान एप्रूव केल्लो आसा तो आमचो सँक्शन जालो आसा विदीन अ वीक आमकां हो येवपाचो आसा जे हार्वेस्टिंग मशीन व्हरपाक आमचो जो ट्रॅक्टर आसलो तो एकदम स्क्रॅपाक येवचो आसा तेका लागून आमी एक ट्रॉली हाडटात की तेणें आमकां हे शेतकारांक जी शेतां रोयन आसलेलीं तांकां तयार केली मशिनरी दिवन आनी दुसरे एअर हार्वेस्टिंग मशीन दिवन हे काम करपा न्हू तांकां आमकां खूब आदार मेळ्ळा. कितें तें तरी आमकां कळपाक जाय न्ही खंयच्यान कितें फुटलां तें. इंजिनियर येता पळयता वयता इंजिनियर येतले म्हूण सांगता रातीकूय येना. सगळे थिंगा सगळे सायडी उदक आहा आमचे एरिया उदक ना. सगळे कडेन उदक सगळे कडेन मेळटा हांगा आमच्या एरियाकूच ना. आमच्या वाड्याक कितें बाबा. ईच एंड एवरी टायम इलेक्शना टायमारूच नळाचे कनेक्शन बंद करप टँकरी हाडून सप्लाय करप. सेकंड थिंग लायट बंद करप. ईच एंड एवरी टायम आमी हजमुडा पळयता गेल्ले 25 वर्सान इलेक्शना टायमारूच जर नळ ना जर पायपलायन काम करता जाल्यार सकाळची कित्याक 1 वर येता दनपारची कित्याक 1 वर येता. जल काय नळा उदक ना जलूच येना. आमकां मनीस समजता काय कितें समजता. फातर्प्या कुंकळकान्नीच्यो सत्र्यो जाल्यो. फातर्प्या देवळांतल्यान 12 सत्र्यो आनी पालखी भायर काडून तिच्या मूळ स्थळार कुंकळे व्हरतात आनी थंयच्यान परत येतात. कुंकळकान्नीच्या सत्र्यांची खिणचित्रां. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.